आयचे जे शेड्यूल्ड ट्रायबाचे जे रिझर्वेशनाचे 4 सिटांचे पयर त्यांनी पेडे वाटले आणि त्याच्या नंतर आनंदोत्सव साजरो केलो म्हणजे तांकां 13 वर्सां वंचीत दवरप आनी मागीर आमकां तुमकां कितें दिलें म्हणून पेडे वांटून पेडे खावप आनी सेलिब्रेशन करप ही असली नाडजिंगां काँग्रेस केन्नाच करना। आयज आमी हें सांगपाक खास करून सांगपाक सोदता आमच्या एसटी समाजाक की कशें करून तुमकां बीजेपीन नाडले। तांकां अजूनय दिसता की एसटी समाजाचो भुरगो एसटी समाजाक फुटोवपाक शकतात अशी तेंचो भ्रम आसा, पूण तो भ्रम न्ही। आज एसटी समाजाचो भुरगो शिकलेलो आसा, बहुजन समाज आयज शिकता आनी तांकां ही तुमची जी फटयता तांकां कळटा। आयज म्हाका भंय आसा की एसटी रिझर्वेशन हें फोंडा बाय इलेक्शन जावची न्ही, पूण ज्या तरेन तेणी स्टेप्स मारल्यांक म्हाका खात्री आसा की फोंडा बाय इलेक्शन जो फॉर्म्युला बीजेपीन यूज केल्लो मुद्दम सारखे 6 म्हयन्याच्या बाउंड्रीचेर हाडून ते इलेक्शन अनाउन्स करप, आपल्याच मनशाक धाडप आनी ते कोर्टान चॅलेंज करप आनी ते इलेक्शन आडोवन दवरप। कितली बुदवंत तकली पळय हेंची। पयलीं डिक्लेअर करनाक, सामके 6 म्हयने उरता तेन्ना हें करतात, फ्लॉज पळयतात। सेम गजाल ते आयज एसटी रिझर्वेशनाचेर करपाक सोदतात। आयज ते रिझर्वेशन अशे टायमा सारके हाडला, 13 वर्सां लागली तांकां 1-2 लायनीचें नोटिफिकेशन काडपाक। आयज ते अशे लुपहोल्स दवरल्यात की फाल्यां तेंचोच मनीस कोण तरी वयतलो, ते चॅलेंज करतलो आनी फोंडा बाय इलेक्शन जशें कॅन्सल जालें तशें रिझर्वेशनाचे 2027 ते वंचीत दवरतले। हे थोडे जे एसटी समाजाचे लिडर आसात बीजेपी भितर दुख्ख वायट दिसता, ते आपल्या समाजा खातीर कमी आनी स्वता खातीर चड काम करून घेतात। आतां थोडे लिडरांक तेंचे खरें रूप दिसपाक लागलां आनी ते आयज खरे तरेन आपल्या समाजा खातीर झगडपाक तेणी कॉमेंट्स केल्ले आसा।